गोंय राज्य बायलांच्या आयोगान 2 मार्च 2022 ह्या दिसा आंतरराष्ट्रीय बायलां दिसाच्या फाटभुंयेर साजरो करपाचो एक भाग म्हण बायलां खातीर राष्ट्रीय संसदेचें आयोजन करपाचें थारायलां। गोंय राज्यान घरगुती हिंसाचाराच्यो केसी वाडत आसा। गोंय राज्य महिला आयोगान म्हयन्याक 15 केसी रजिस्टर्ड केल्ल्याचें गोंय राज्याचे महिला आयोगाची अध्यक्ष दोतोर विद्या गावडे हांणी घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत सांगलें। नॅशनल कमिशन जे आसा, राष्ट्रीय महिला आयोग जे आसा, तांणी आमकां इन्स्ट्रक्शन्स दिली की ह्या वेळी मातसो वेगळो प्रकारचो कार्यक्रम जावचो आणि तो म्हणजे नॅशनल पार्लमेंट फॉर वुमन आणि ताच्या खातीर आमकां 2 तारीख मार्चाची 2 मार्चाक म्हणजे सगळ्या फूल राज्यांनी म्हणजे कंट्रीभर हो कार्यक्रम जातलो आणि त्या खातीर आमचो कार्यक्रम 2 मार्च ह्या दिसा संस्कृती भवन पाटो हांगा करपाचो थारायल्लो आसा। पक्रियस म्हणून निर्मलाताई सावंत आसतल्यो आणि आमचे डायरेक्टर जे आसा दिपाली नायक वुमन इन चायल्ड ते आसतले। तशेंच बाकीचे जे स्पीकर आसा ते पूनम सिरसाट, मागीर जी अरुणा संदी वुमन लॉचेर उलयतली, नंतर अरुण पांडेजी जे अर्जा खातीर काम करता, नंतर मिसेस केतकी गडेकर आसतली जी विमन मेंटल हेल्थाचेर उलयतली, नंतर डॉक्टर जेनिफर लेविस आसतली सकाळी 9:30 ते 4:30 पर्यंत आसतलो। तातूंत मदीं आमी स्ट्रीट प्ले घेतिल्ले म्हणजे ताचो विशय आशिल्लो एक म्हणजे बेटी बचाओ बेटी पढाओ बेटी बचाओ आणि दुसरो आशिल्लो जे आतां महिलांचें लग्नाचें वय जें आसा तें 18 ते 21 केल्लें आसा तो विशय। 2 स्ट्रीट प्ले आमी बसयल्ले आसा।